नमस्कार, कारवार न्यूजात तुमका स्वागत करता। समुद्र किनाऱ्याचेर नगरसभेच्यान स्वच्छता करूंक जायना म्हण हेजे पयले सामान्य सभेत ठराव केला। जाल्यार बी कित्याक टेंडर विशय परत प्रस्तावाक हाडला म्हण नगरसभा सदस्य संदीप तळेकर हेमी प्रश्न केलो। कारवार नगरसभेच्या सामान्य सभेत उलयले संदीप तळेकर, समुद्र किनारो नगरसभेच्या अधीन आसा? किनारेचेर आशिल्ल्या काही मुलाच्या नगरसभेक इन्कम येत आसा असो प्रश्न केले। समुद्र किनाऱ्याचेर स्वच्छता करूंक जाय म्हणून जिल्हा प्रशासन परत नोटीस दिते आसा म्हण पौरायुक्त आर.पी. नायक हेमी सांगले। नगरसभा अध्यक्ष डॉ. नितीन पिकळे हेमी उलोवन बिचार स्वच्छता कन्न जाल्या बद्दल डीसीन प्रश्न केला। बिचार स्वच्छ करूंक अनुदान दिवंक जाय म्हण आमी तेमकां सांगलात म्हण तेमी सांगले। बिचाचेर स्वच्छता करतले जाल्यार कामगार लावूंक जाय, कामगार लायतले जाल्यार नगरसभेक खर्च आसा, खर्च आमकां आनी लाभ तेमकां, हे अशें कशें? नगरसभेन स्वच्छता करूंक जाय जाल्यार इन्कम बी नगरसभेकूच मेळूंक जाय म्हण तळेकर हेमी आपलो अभिप्राय व्यक्त केले। सभेत आनी इतर विशया बद्दल चर्चा जाली। आजपर्यंत आपूण आमदाराचेर केल्लो आरोप सत्य आसा। आधार ना आसतना आपूण खंयचो बी आरोप करना म्हण सिव्हिल कॉन्ट्रॅक्टर असोसिएशन कारवार तालुका अध्यक्ष माधव नायक हेमी सांगले आनी गणपती मुर्तीचेर प्रमाण केले। कारवार शहराच्या पत्रिका भवनात शुक्रवाराक प्रेस मिटींग करून उलयिल्ले माधव नायक, माधव फटींग उलयता म्हण स्थानीक एमएलए गेल्ले कडेन सांगून नांव पाड करत आसा। स्थानीक एमएलए फटींग उलयना, कोणा खंयच्यान बी कमिशन घेयलें ना म्हण तेमी प्रमाण करून सांगतले असो प्रश्न माधव नायक हेमी केलो। पॅकेज कामाक टेंडर आपोवन जमनी पुजा कन्न जाली। 23 कामगिरी एक कॉन्ट्रॅक्टराक टेंडर दिला आनी सगळे कडेन वचून जमनी पुजा बी केला आनी आपूण केल्लो आरोप सत्य ना म्हण सांगून माधव नायक फटींग उलयता म्हण सांगतेत नांव पाड करूंक प्रयत्न करचे लोकप्रतिनिधी जावन आशिल्ल्याक शोभना म्हण माधव नायक हेमी असमाधान व्यक्त केले। ನನ್ನ ಹೆಸರನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಮುಂಜಾವು ಕರಾವಳಿ ಮುಂಜಾವಿನ ಹೆಸರು ಸಹಿತ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಅದು ಏನೋ ಫ್ರೀ ಪತ್ರಿಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ನಾನು ಸಹಿತ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ಏನೇ ಇದು ಕೊಟ್ಟರು ಸಹಿತ ಒಂದು ಎರಡು ಕೊಟ್ಟರು ಸಹಿತ ಇವತ್ತು ಹಣ ಪೇಡ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ। ಯಾವುದು ಸಹಿತ ನನಗೆ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಬಂದಿದ್ದು ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಫ್ರೀ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಇಲ್ಲ। ಇದು ನಾನು ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ। ಅದೇ ಪ್ರಮಾಣ ಅವರು ಯಾರೊಬ್ಬರಿಗೂ ಸಹಿತ ಕಮಿಷನ್ ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ, ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಅವರು ಸಹಿತ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಿ ಹೇಳಲಿ। ಅವರು ಮೊನ್ನೆ ಬುದ್ಧಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ ಅಲ್ಲದವರಿಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಸುಳ್ಳು ಸಂದೇಶವನ್ನು ಜನರ ಮುಂದೆ ಹರಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ। ಒಬ್ಬ ಪಕ್ಷದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ಸರಿಯಾದದಲ್ಲ। ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಸಹಿತ ಇದು ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಿ ಹೇಳಲಿ। ನಾನು ನನ್ನ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥದ್ದು ನಾನು ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ। ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೆ ಕರೆದು ನಾನು ಬರ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದು ಪುಕ್ಕಟ ಪ್ರಚಾರ ಪಡೆಯುವಂಥ ನಾನು ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಲ್ಲ। ನಾನು ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಈ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೆ ನಾನು ಬದ್ಧವಾಗಿದ್ದೇನೆ। ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು। जिल्ह्याच्या सगळ्या विभागाच्यान आनी जास्त प्रमाणात सरकाराले विविध योजनेच्या सवलतीक लाभार्थी निवडूंक कन्न तेमकां सरकाराली सवलत पावोवंक अधिकारीन क्रम घेवंक जाय म्हण जिल्हा मंत्री कोटा श्रीनिवास पुजारी यांनी सांगले। कारवार शहराच्या जिल्हा पंचायत सभाभवनात आयोजित केलेल्या जिल्हा स्तराच्या लाभार्थी समारंभाच्या पूर्वतयारी सभेत उलयिल्ले मंत्री पुजारी तालुका स्तराच्या विविध विभागाच्या अधिकारीन जास्ती संख्येत लाभार्थी निवडून तेमकां लाभार्थी समारंभात संबंधित सवलत पुरवठा करूंक क्रम घेवंक जाय म्हण तेमी सुचोवन दिले। बेगीनच लाभार्थी समारंभाची तारीख ठरयतले। ह्या वेळाचेर संबंधित लाभार्थी गरजेचे पुरवठा करतले। आतापर्यंत जिल्ह्याच्या विविध विभागाच्यान विविध योजनेत लाभार्थी निवडलात। कृषी विभागाच्यान 527, रेशमे विभागाच्यान 6, वन विभागाच्यान 349, शिक्षण विभागाच्यान 27, समाज कल्याण विभागाच्यान 19 असे सगळे विभागाच्यान मेळून 31,903 लाभार्थी निवडलात म्हण तेमी सांगले। एमएलए रुपाली नायक, जिल्हाधिकारी प्रभुलिंग कवलीकट्टी, जिल्हा पंचायत सीईओ ईश्वर खंडू, प्रोबेशनरी IAS जुबिन मोहपात्र, DFO प्रशांत आणि इतर विभागाचे अधिकारी या वेळाचेर हजर आशिल्ले। ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಮತ್ತು ನೀರು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ। ಆಗ ನಿಮಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ?
ಆಮೇಲೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ 50 ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಸರ್, ಆಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿರೋದು ಕೆಲಸ ನಿಂತಿರೋದು. ಈಗ ನಮ್ಮ ಅವ್ರ ಮನೆ ನಾವು ವಿದ್ಯುತ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಅಲ್ಲ ಸರ್, ಈ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಪದೇ ಪದೇ ಅವರು ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಸರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಕಾರವಾರದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, 7 ಇತ್ತು, ಈಗ ಸಾಲ್ವ್ ಆಗಿದೆ. ನಿನ್ನೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆರೋಗ್ಯ ರಜೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್. ಬೆಳಕು ಯೋಜನೆ ಸರ್, ನಾವು ಒಂದೊಂದು ತಾಲೂಕಿನಿಂದ ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘ ಇಲ್ವಾ? ಅಲ್ಲ, ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘ ಕೂಡ ಫಲಾನುಭವಿಗಳು 2 ಲಕ್ಷ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಕೊಡ್ತಿರಲ್ಲ ನಾವು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ. ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ನಾವು ತುಂಬಾ ಜನ ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೇವೆ. ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಳಿಸಿಕೊಡಿ, ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬಹುದು, ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. नरसिंह मार्केट कारवारात आशिल्ले आध्यात्मिक, धार्मिक, पूजा सामग्रीचे आणि सांप्रदायिक शैलीत घरात तयार केलेले शुद्ध आणि रुचिकर खाण्याचे दुकान. आमच्याकडे सगळे नमुन्याचे पूजा, होम, हवन, लग्न, मुंज, गृहप्रवेश असे सगळे शुभकार्याक जाय आशिल्ले सामग्री मेळटात. 87 वर्सांच्या ग्राहकालो विश्वास आशिल्ले तुमगेले नरसिंह मार्केट. भारत देशात तुमका खंय जाय आशिल्ले कडेन वस्तू घराघरात पावयता. तुमगेले गरजेचे वस्तू खातीर एक पटी भेट दिया. नरसिंह मार्केट, कॅनरा बँका सकल, रायकर मॅनर, कैकिणी रोड, कारवार. खूप जास्त शुगर लेवल अशा लोकां खातीर चंद्रगिरी नेचर क्यूर कंपनीच्या शुगर कंट्रोल ज्युसा बरोबर चंद्रगिरी नेचर क्यूर कंपनीचे शुगर नील कॅप्सूल कोणाचे पेशंट खूप वाढू लागलात. त्यांच्यासाठी चंद्रगिरी नेचर क्यूर घेऊन येते असा जॉईंट केअर ज्यूस आणि जॉईंट केअर कॅप्सूल. अधिक माहितीसाठी 8888029880 या नंबराचेर व्हॉट्सअप करा किंवा कॉल करा. अधिकृत विक्रेते गोविंद आयुर्वेदिक शॉप, मेन रोड, सदाशिवगड, कारवार. लाईट फिशिंग आणि बुल ट्रॉलर फिशिंग बंद करूक जाय म्हण आग्रह करून निस्तेकार संघटनेन मार्च 2 तारखेक जिल्हाधिकारी कचेरी समोर प्रोटेस्ट केल्लो परिणाम शुक्रवाराक संबंधित अधिकारीन लाईट फिशिंग आणि बुल ट्रॉलर बोटी विरुद्ध क्रम घेयले. लाईट फिशिंग आणि बुल ट्रॉलर फिशिंग विरुद्ध क्रम घेवक जाय म्हण निस्तेकार संघटनेन आग्रह केल्यानंतर जिल्हाधिकारी प्रभुलिंग कवलेकट्टी हेमी कठीण क्रम घेवचो भरवसो दिल्लो आणि संबंधित विभागाच्या अधिकारीन क्रम घेयन जाल्यार त्या विभागाच्या अधिकारीक सस्पेंड करतले अशें सांगिल्लें. तेजेन शुक्रवाराक फिशरीज विभागाचे अधिकारी बबीन बोबण्णा हेमगेल्या निर्देशनात होन्नावर तालुका फिशरीज विभागाचे अधिकारी, कोस्टल पोलीस आणि स्थानिक पोलीस मेळून होन्नावर बंदराचेर भेट दिवन पडताळण केले आणि लाईट फिशिंग, बुल ट्रॉलर फिशिंगकरच्या बोटी विरुद्ध क्रम घेवन बोटीचेर आशिल्ले जनरेटर लाईट काडचे कार्य केले. ह्या वेळाचेर काही निस्तेकार आणि अधिकारी मदीं वाद जालो. तशेंच जनरेटर लाईट आशिल्ले थोडे बोट बंदराच्यान फरार जाले. ನಿಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆ ನಿಮ್ಮ ಜನರೇ ನಿಮ್ಮ ಮೀನುಗಾರರೇ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ನಾಡದೋಣಿಯವರು ಬಂದ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಮನವಿ ಕೊಟ್ಟರು ಸರ್. ಇದೇ ನಾಡದೋಣಿಯವರು ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನೋಟಿಸ್ ಜನರೇಟರ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅವರು. ಆಯ್ತು, ನೀವು ನೋಟಿಸೇ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಈಗ ನಾಡದೋಣಿಯವರು ಹಾಕಬೇಕಿತ್ತು. ನಮ್ಮ ಈ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ 3 ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಇದ್ದು ಅದೇ ತರ ನಡೀತಾ ಉಂಟು. ನೀವು ಒಂದು ಜವಾಬ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ 3 ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೀತಾ ಉಂಟು ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಮನವರಿಕೆ ನೀವು ಮಾಡಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಮಾಡಬೇಕು. हाली आणि माजी MLA क्रोधीत जाऊन वाद केल्लो व्हिडिओ कारवार न्यूज कोंकणीच्या हाताक लागलो. माजाळी ग्रामपंचायतीचे पीडीओक परत परत बदली संबंध ग्रामपंचायत सदस्याच्या आग्रहात जिल्हा पंचायत CEO कडेन भेट दिवन चर्चे करूक माजी MLA सतीश सेल गेले तेन्ना थंय येयले हाली MLA रुपाली नायक हेंचे मदीं वाद जालो. एकमेकान एक वचनान उलोवन गेले. तो व्हिडिओ कारवार न्यूज कोंकणीक मेळ्ळो. खाजी म्हणटा गळीतल्या
आयज इतलेच न्यूज मुखाल न्यूज खातीर पळयत रावा कारवार न्यूज कोंकणी. देव बरें करूं. कारवार न्यूजा खातीर सबस्क्राईब करा आणि डेली न्यूजा खातीर बेल आयकॉन प्रेस करा.